आमी हांगा आयज जमलेली आसा रस्त्याचे आनी गटाराचे इनॉग्रेशन करपाक। आमच्या मदीं आसा आमचे MLA मॅडम, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबर, तशेंच आमचे गांवचे भाव भयणां। हांगा हो रस्तो अर्दो उरलेलो आसलो आमचो, फाटल्या दिसांनी मशीन वचना म्हणून तो आतां आमी एक करता आनी सगळ्यांचे हांव हे करता, स्वागत करता। हांव सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा आनी मॅडमीक थँक्यू म्हणटा। एक्चुली आमचे खूब दिसांसून मागणे आसले रस्ते आनी गटराक लागून आमकां इश्यूज जायत आसले, कित्याक आमची गाडयो बी भायर सरताली म्हणून भुरगीं खेळटाना खूब फावटी पडटाली। सो आमी खूब दिसांसून मागताले आमकां रस्तो करून दिया। हांव मॅडमीक खूब खूब थँक्यू म्हणटा की आमचो हे रस्तो करून घेता। We are here to inaugurate the work of reconstruction of existing gutter with RCC slab covering and construction of road in ward number 2 Rodriguez Wado, Sholi Sodia, costing 5 lakhs। आणि आमच्या मध्ये आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब अर्जुन हांगा कितें जाल्लें, हांगा साकून आमचे हॉट मिक्स जाल्लो ह्या बॉर्डरी साकून, आनी ते सिन्स द आमचे हॉट मिक्स मशीन आनी फुडें वचनासलें बिकॉज द कंपाऊंड वॉल्स आर लिटल बीट त्या ओल्ड कंपाऊंड वॉल्स वचना म्हणून आतां पंचायत फंडांतल्यान हांगा हे उरला तो रस्तो एस्पाल्टींग जातलो आनी पंचायत फंडांतल्यान हे आमचे रिपेर आनी हे गटर हांगा सायडीक आहा तितल्याकूय स्लॅब घातलेलो जातलो। आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट द पंचायत, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, द वॉर्ड मेंबर्स and everyone for taking this initiative to do this remaining work। हे पंचायत फंडांतल्यान जाता आनी आमचो बाब अर्जुन हे काम करतलो। आय थँक यू ऑल। आनी परते हांगा स्थानीक लोकांक फकत रिक्वेस्ट करता की आतां हांगा मटिरियल हाडलेले जातले, म्हळ्यार खडी रेंव हे दवरलेले, मातशें तुमचें कॉपरेशन जाय की गाडयो वचना हें न्हू थोडेच दीस ते। आनी आय थँक द पंचायत फॉर इनवायटींग मी। पंचायत फंडांतलें काम तें पूण आमदाराक आपूण इनॉग्रेट केला म्हणून देव बरें करूं म्हणटा। आज साखळेश्वराक नमन करून आमी वॉर्ड नंबर 2 येथे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गटर अँड रोडाचे काम घेतलेले आसा पंचायत फंडात। थँक्यू म्हणटा आमची MLA दिलेल्या लोबो मॅम, ती हांगा येवन हांगा आमचे इनॉग्रेशन केल्या बद्दल। तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमचे डेप्युटी सरपंच निलेश वांयगणकर, वॉर्ड मेंबर शिल्ला शिरोडकर, सचिन मांद्रेकर शाह, निशान कालांगुटकर, ओमकार हरमलकर आनी हांगासले सगळे गांवकार, तांकां थँक्यू म्हणटा हांगा येयल्ल्या बद्दल इनॉग्रेशन करता।